म्हजें नांव अरुण नाईक आणि आय एम द प्रोप्रायटर ऑफ प्रो आर्ट फॅब्रिकेटर्स अँड इंजिनियर्स. सो हांगासर म्हाका दिसता सादारण एक 20 इयर्स जाले, 21 इयर्स जाले म्हाजें युनीट हांवें एक ल्हानशें चालू करून. इट्स अ प्रोप्रायटरी युनीट आणि आमी फॅब्रिकेशनान जास्त काम करता. सायट काम आमची खूब आसता आणि इन हावजूय आसता फॅब्रिकेशन. ओके, सो आय एम बेजिकली अ शिप बिल्डींग इंजिनियर एक्चुअली, पण आतां हांव फॅब्रिकेशनची कामां घेता. सो शेड्स कन्स्ट्रक्शन करप, मागीर इवन सगळें ग्रिल्स गेट्स पासून शेड्स पासून OEM खातीर कितें लागता, सपोज बकेट्स लागता कितें लागता तें सगळें आमी करता. ट्रॉलीज बिली हें आमचें काम MS फॅब्रिकेशन आणि थोडे फार प्रमाणात जाय गरज पडली SSV करता. सो दीस इज माय वर्क स्कोप. प्रॉब्लेम इन द इंडस्ट्री, एक मेन प्रॉब्लेम इंडस्ट्रीचो आसा न्ही तो, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आय टॉक अबाउट. इलेक्ट्रिसिटी आमची सारकी हें नासता, म्हणजे दिसांतल्यान 1-2 तरी इंटरप्शन आसताच. सो एवरेज काडशी जाल्यार दिसाक हाफ एन अवर टू 1 अवर आमचें पिड्ड्यार जाता. वर्क डे आसता पळय तातूंत. सपोज जेचे कामगार सपोज एक 20-25 कामगार आसा जाल्यार इमेजीन करा तुमी, 8 मॅनडेचो एक डे आसता. सो कितले दीस गेले फुकट ते, त्या प्रमाणे सॅलरी फुकट वता. सो एवरेज डे म्हाका तरी एक एवरेज दिसाक एक ना म्हळ्यार 500-600 रुपया तरी लॉस जाता. असो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, म्हणजे कळ्ळें न्ही. दीस इज द लॉस वी आर सफरींग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर इंटरमिटंट पावर असल्या कारणान. तांच्यांनी पावर आतां अंडरग्रावंड केला आसा, बट तरी आमकां कांय फरक पडूंक ना अजून. द सिच्युएशन इज लायक दॅट ओनली. ओके, इफ दीस इम्प्रूव देन इट वील डिफरंट. सेकंड प्रॉब्लेम इन इंडस्ट्री इज दॅट आमकां बिचोलीम इंडस्ट्रीन खुबशे युनिट्स आहा ते चलना आणि वेरायटी ऑफ जे वर्क्स लागता आमकां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव फॅब्रिकेशन करता जाल्यार म्हाका हें कास्टींग सपोज जाय पडलें, जावं मशिनींग एक्सटर्नल जाय पडलें, तें ना हांगासर मेळना. कळ्ळें न्ही. सो जशें बेळगांव इंडस्ट्रियल स्टेटीन कितें आसता, डिफरंट टायप ऑफ तांकां प्रोत्साहन मेळिल्लें आसता इंडस्ट्रीक, की आतां एखादो युनीट करतलो, एखादें आयटम कितें करतलो न्ही, देर आर वेरियस प्रोसेसीस इनवॉल्ड इन दॅट आयटम. ते सगळे प्रोसेस हांगा जायना. उदाहरणार्थ लेजर कटिंग करतलो जाल्यार आसा फॅसिलिटी, बट इट्स व्हेरी कॉस्टली फॉर अस. वेरेज बेथोडा, वेर्ना, दीज आर अवेलेबल इन रँडम. बिचोले ते ना. सो दीस इज अनदर प्रॉब्लेम ऑफ बिचोलीम इंडस्ट्रियल स्टेट. दुसरी गोश्ट आहा बिचोलीम स्टेट, ती हांगासरल्यान लोकल पॉप्युलेशन आसा ते मदसून पासार जाता. कळ्ळें न्ही. सो सेक्युरिटी इश्यूज आसा हांगासर. कोणी येवं शकता एट द नायट टायम, एनीबडी कॅन रोम अरावंड हियर. देर इज नो सेक्युरिटी, नो गेट. दीस इज अनदर मेन इश्यू ऑफ दीस इंडस्ट्री. डॉमेस्टीक म्हणजे रेजिडेन्शियल घर हांगा लागींच आसा. सो अर्दी इंडस्ट्री सगळी रेजिडेन्शियल असल्या कारणान हांगासर बुरटे चोरे खूब जाता. सेक्युरिटी ना. जर ल्हान ल्हान युनिटांक आमकां सेक्युरिटी दवरपाक परवडना न्ही तशें. व्हडल्या युनिटांची आपली ओन सेक्युरिटी आसता, बट वी कॅनॉट प्रोवायड 24 hours सेक्युरिटी लायक दॅट. इट्स व्हेरी कॉस्टली फॉर अस. सो दॅट इज अ प्रॉब्लेम. बिईंग म्हणजे हांगासर आतां हो मेन रोड आसा, दीस इज डॉमेस्टीक रोड, दीस नॉट इंडस्ट्रियल स्टेट रोड. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. तिसरी गोष्ट आहा ती म्हणजे GRDC जे आसा पळय न्ही, ते आपली कामां सारकी परफेक्ट करिना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां उदकान पावसान आतां कितें जाला, सगळी गटर्स आहा ती क्लीन केल्ली तेंच्यांनी, पण मॅनी प्लेसीस अश्यो आसा की आतां म्हजे सुद्दां गटर चड पावस येता जाल्यार रिटर्न उदक येता आमकां गटरांतसून. सो दीस इज द प्रॉब्लेम्स. हे मायनर प्रॉब्लेम्स आसा. मेजर प्रॉब्लेम तुमकां सांगले हांवें, मायनरूय सांगले. इज आर द थिंग. हे जर तिसरी बाकीचे गव्हर्मेंटाचो विशय आतां हांव घेना हांगासर, इंडस्ट्रीचोच विशय घेता. ओके. आनी एक मेजर आमचो प्रॉब्लेम आसलो तो आमचे इंडस्ट्रियल कॅन्टीनूय चलना हांगासर. म्हणजे कोणाक आमच्या वर्करांक सपोज जेवचो पडलो जाल्यार एक तर जेवण घेवन येवचें पडटा, नाजाल्यार एक डायरेक्टली बिचोले वचूंक जाय. सो डिसेंट कितें घेतलो जाल्यार, आनी ते रेट्सूय हाय आसता न्ही भायले, सो दे इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. अशें आसा. सो कॅन्टीन इज ऑल्सो एन इश्यू हियर. प्लस हांगा रिक्रिएशनल सेंटर ना कोणाकूच. कितें अशें भुरग्यांक आमच्या सपोज वर्करांचे भुरगे जर हांगासर आसा तर ते हांगा रावले जाल्यार तेंच्या खातीर कितें रिक्रिएशन सेंटर बिंटर कांय ना. सो दीस शूड बी प्रोवायडेड अशें म्हाका दिसता. आमकां पावर कसली येयल्या आतां, कॉस्ट शूड बी सेम एंड पावर शूड बी अनइंटरप्टेड. तर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो न्ही. म्हाका तितलो इश्यू ना. वेरेज तुमकां सांगलें न्ही, दोज यू आर डुईंग प्रोडक्शन करता न्ही, तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. म्हाका फक्त पावडर कोटिंगाक प्रॉब्लेम जाता. तो प्रॉब्लेम तो सगळ्या इंडस्ट्री आसा. इट इज अ मॅन पावर प्रॉब्लेम. म्हणजे हांगा मॅन पावर जी जाय पडटा स्किल्ड, ती मेळना खंयसर. गोंयांत तशी नाच. सो वी हॅव टू सोर्स आवटसायड पीपल. मागीर गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, तुमी लोकलांक घेना कामाक म्हणून. अशें जाता. स्किल्ड मेळना म्हणटा. फॉर एग्जाम्पल CO2 वेल्डर जाय, म्हाका लोकल कोणूच मेळना भुरगो. अशें आसा हांगासर. लोकल ITI इज नॉट प्रोवायडींग एनीथींग लायक दॅट. दॅट इज अनदर प्रॉब्लेम.